totally part taken फायदो ना. So entire whole area will be redeveloped. Chief architect सांगला म्हाका एक 8 दिसा भितर प्लॅन दी. Then we will decide. कशे फेजीसांनी घेवपाचे, कितले क्वार्टर्स जाय, कितले क्वार्टर्स प्रोवाइड करतले. आणि बाकीचे तांकां कितें कितें जाय तो इन कन्सल्टेशन विथ दॅट दे विल प्रिपेअर इट. ते पयलींचे न्ही, ते खूप तेंप जाता. सो क्वार्टर्स ते सुद्दां म्हणटले ते बिल्डींग क्वार्टर्स बी मोडून सगळे नवे करपाचे. मागीर तांकां दिवपाचे अलाउड करपाचे. बिल्डिंगेची स्ट्रेंथ बीन कितें चेक केली कशी? बिल्डिंगाची आमी केल्या रे ते तुमचं केलं न्ही केल्या. स्टेबिलिटी टेस्ट केलं रिपोर्ट येवं ना. रिपोर्ट येतलो. रोड्साचो आज ब्रिजाचो आयलो आतां. ब्रिजाचो आयलो, थोडे ब्रिज आमी रिकन्स्ट्रक्ट करपाक पॉलिसी त्याच कंपनीक सांगला बिल्डिंगेचे हे करपाक सगळे स्ट्रक्चरल चेक करपाक. सो तांचो रिपोर्ट येतलो. केपें पुलीस स्टेशनाच्या सोमाराक हांवें एक्झिक्युटीव इंजिनियराक म्हाका रिपोर्ट घेवचो म्हणटा. कित्याक लागून उरता, कितें जालां, कोण कॉन्ट्रॅक्टर, म्हाका कांय सारकें खबर ना तें. सो ते येतकीर रिपोर्ट येतकीर मागीर हांव पळयतां. Promised that he will propose a new police station and new headquarters. आणि आता जे परिस्थितीन हेडक्वॉर्टर्स आसा ही वॉन्ट्स टू रिनोवेट इट. आणि तुमकांय ताणें ब्रिफींग केल्याच. तुम्ही सगळे जाणा कितें खंयचे स्पॉट्स ताणें विजीट करून आनी कितें ताणें सांगलें प्रॉमीस केलें तें वीच वील बी हॅपनिंग. एंड मोर एवर प्लॅन बीन ताणें मागल्या. ही हॅज स्पोकन टू द चीफ आर्किटेक्ट and to decide on what best plan could be made in the city, not only for the police headquarters, also for the welfare of the people. A conference room and all where everybody can be, also a press room could be made also. That is also what he has suggested. So hoping that everything goes fine. Thank you.